कॉम्पोनंट ऑफ चिंचणी कोमदादीचो फाटी आमचे 67 कोमदादी आसा गोवाच्यो एक तेमी मुवमेंट स्टार्ट केल्ले सेफ कोमदाद सेफ गोवा म्हणून. सो फाटी आमची चिंचणी मिटींग जाल्ली आनी मिटींगेक आमचे जायते डिस्कशन जाल्लें आनी जे बील गव्हर्मेंट हाडूंक सोदता तें आमी ते ओपोज करून आमी कोमदादीक सपोर्ट करपाक डिक्लेअर केल्लें. सो आयज आमी हे प्रॉब्लम घेवन थोडे कोमदादीचे मेंबर्स आहा हिंगा ते घेवन आज आमी गव्हर्नराक मेळपाक येयले की आमचे प्रॉब्लम ताका दिवपा आमी मेमोरंडम आज गव्हर्नरा कडेन दिला. सो सेफ गोवा सेफ कुमदाद सेफ गोवा हे रिप्रेजेंटेशना अंडर जे जितले आज आमी हिंगिले ऑल्दो वी नो दॅट द ऑनरेबल गव्हर्नर चेंज जाला नवो गव्हर्नर येवपाचो आहा बट द रिजन आज आउट गोईंग गव्हर्नराक दिवपाक कित्याक हे गव्हर्नरान आपल्या गेलो टर्म हिंग काडला आनी तो गांवान भोंवला मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी 5 गांवान आयलो तो. सो आख्खे गोंय तो भोंवला तो कुमदाद सिस्टम जाणा हेरिटेजा मोग आहा तेका एनवायरमेंटा मोग आहा तेका. सो तेको दिला सो दॅट ही वील हँड ओवर दीस टू द नेक्स्ट गव्हर्नर एज पार्ट ऑफ हीज हँडिंग ओवर प्रोसेस. सो हे सांगून तेका दिला ही वॉज व्हेरी कायंड. जे बील येवपा आहा जे रेग्युलरायज करपाक कुमदादी भाटान कुमदाद ओनर जाण कुमदादी काही कन्सेंट घेना आसतना घरां कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स ही सगळी रेग्युलरायज करपाक जे भाशेन भूमिपुत्रा बील हाडलें. सो प्रत्येक इलेक्शनाक कितें जाल्यार कितें एक नाटक करून हो सरकार हाडटा आनी हे गव्हर्नराक बरी खबर आहा ही सगळी. सो वयचे पयलें ताणें हेजें ब्रिफींग करपाक हेका लागून वी हॅड कम हियर वी हॅव गिवन हिम अ मेमोरंडम and we have told him in detail because he very well knows and he said he is going to receive it and he is going to hand it over to the incoming governor. On behalf of Safe Goa, Safe Comunidad Safe Goa campaign, we along with Captain Venzi and Cruz de Silva, who are actually the components, who has come as components with us, who has helped us. We have also Xavier Almeida and Nelson Fernandez along with Nelson Azevedo. We all of us formed together a team and we represented our case whereby the government has to consider the bill that they are planning to make of illegal regularization of illegal encroachments in Comunidad lands. We hope that the governor shall consider our case, though he has said that his tenure is at the end and the new governor is on his way in. So once the new governor comes in, perhaps and definitely we shall give a similar representations once again. Just a small correction. My friend Sabi, he just said that the government may consider. What he means is that considers to oppose it and not bring it. Yeah, I am Nelson Fernandez, attorney Comunidad of Vasagaon. We Save Goa, Save Comunidades is our campaign that we have started. It's a 6-day campaign over a period of 2 days in each of the zones, South Zone, Central Zone and North Zone. Under this aegis, today we came to meet the governor and we've given him a representation with the kind support of 2 of our MLAs here, Captain Venzi Vegas and Sir Cruz de Silva. And the governor was very kind to receive this representation, and this is our way of requesting the government and telling the government, please do not legalize these lands, because then that will open the floodgates to unending encroachments in Goa. Thank you. मोस्टली आम्ही पळयता जाल्यार भायले लोक खंय तरी हे एन्क्रोचमेंट कम्युनिटी प्रॉपर्टी करून येयला जाल्यार तेजेर कशें पळयता तूं बरें हितून घुसपावपाक काय ना. तुगे घरा कडेन तुगे जे भाटांत ओनर कोण तूं ओनर तुगे भाटांत जरी तर हांव येवन कितें बांदिता तुगे प्रायवेट प्रॉपर्टीन जाल्यार तुका विचार नासो म्हज्यान बांदपाक जाता कायद्या प्रमाणे. TCP कायदो कितें म्हणटा कितें तुगे भाटां बांदता जाल्यार तुगे NOC जाय न्हू. तेच भाशेन कुमदादी ओनर कोण कुमदादी ओनर कुमदाद. सो कुमदादी जी कमिटी आहा तेंगे कन्सेन्स नासतना कोणाच्यानूय कितें करूं जाता करूं जायना. सो तुवें जर तरी कुमदादी कोणूय जावं तो भायलो भितरलो प्रश्न ना हिंगा. सो कोणूय येवन कुमदादी भाटांत बांदता तेका तूं लिगल कितको करतलो. TCP कायदे काडीन तूं आनी हांव जेन्ना घर बांदताय फ्लॅट बांदताय कितें कोताय जाल्यार आमकां परमिशन घेवची पडटा.
सो तेच जाल्यार आमी सगल्यांनी आमगे भाटां घरां जी आमी बांदले ती इंकपाची आनी खूंय वचून इलिगल गव्हर्मेंटा हेजे बांदपाचें रात्या मध्ये कित्याक कायदो हेल्प करता न्हू आमकां मागीर सिरियसान करून कसो फायदो. सो आज हो सरकार भंडल मारपा सोदता. कायद्या प्रमाणे रेग्युलरायज करपा इलिगल स्ट्रक्चर्स जायना. कायद्या प्रमाणे यू कॅन नॉट रेग्युलरायज लीगल और इलिगल, एवरीथिंग इज इलिगल. लीगल स्ट्रक्चर कुमदादी तूं बांदपाकूच जायना कोणाक, कितें कोन्न जातलें. There is nobody who is giving you permissions like this. So there is a Supreme Court order plus this system which is there is not created by Goa government. No code aha, coda प्रमाणे चलपा जाय. So कायद्या प्रमाणे they cannot do. So whatever they are going to do in the assembly is going to be bad in law, and since it is going to be bad in law, it will be challenged. But before it goes for challenging, we are going to prove it. As opposition, we will prove that it is bad in law. मागीर तांकां जाय ते भाशेन ते कितें कोता तें आमी पळया न्ही. We will also put our all the legal strength to make sure that that is bad in law. दाखोवपा तांकां कायदो दाखोवपाक. बट कॅप्टन आतां ती घरां बांदला कम्युनिटीच्या लास्ट 60 years 50 years तेंची घरां आसा तेंचेर इम्पॅक्ट पडटो ना हो. तें सरकारान चिंतपा जाय न्ही. सरकारान गव्हर्मेंटागे जमीन घेवन तांकां सगळ्यांक कितें रिहॅबिलिट करपा जाय कितें तें सरकारच प्रॉब्लम न्हू. जो कोणाक तांकां ना, जो कोण गरीब आहा तांकां सगळ्या सरकारान प्रोविजन करपा जाय. यू कॅनॉट जस्ट एक लॉ दुसरो लॉ वयल्यान करपा ना. आमी कोणाक भायर धाड म्हणना. तूं कर मरे जमीन घे मरे. आतां कितली जमीन MLA कडेन तेंगेले मिनिस्टरा कडेन कितली जमीन आहाय टेक ओवर कर मरे सगळ्यो जमीन आनी लोकांक बांदाय घरां. फ्री हावजींग बांदाय लोकांक. जे कोणाक घर ना तांकां फ्री हावजींग बांदाय. बट इट हॅज टू बी तुजो प्रॉपर प्रोसिजर. तूं जरी कुमदादी तूं बांदपाचें प्रोसिजर आसपाचो. प्रोसिजर जेन्ना ना तूं इलिगल आहा तें कितें करून हें करपाचो. इलिगल इज इलिगल न्हू. मागीर तेश कोन्न जाल्यार सगळें आमानी तुवें सिरीज करून कसो फायदो जाल्यार आमी जरी तर तशें करता आसलें मरे सगळें. सो कायद्या प्रमाणे हें बसना आनी हें बसना म्हूण सरकारूय जाणा. सरकार जाणा कायद्या प्रमाणे बसना म्हूण. नाजाल्यार भुमिपुत्रा बील हाड कित्याक येयलें. ही सगळीं इलेक्शनां बोगले पावच पयलीं दाखोवपा खबरो. आज प्रत्येक गोंयकाराक जे कोणें कितेंय खूंय बांदलो ताका एकू मॅसेज सांगूंक सोदिता. हे सरकारागे भंडलबाजी वचनाका. हो सरकार तुमकां सगळीं 5 वर्स तुमचो रगत सारको चिवन तुमकां सारको काबार करून मागीर असली बील दाखयता आनी परत तुमगे वोट घेता आनी परत आनी 5 वर्स अशेंच. तुमगे गॅसी बील वाडलो हाय, लायटी बील वाडलो हाय, उदका बील वाडलो हाय, तुमगे रस्ते सगळे पाड पडलो हाय, कांयच जायना. बील वाडलो हाय पूण कंटिन्यूज इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूज उदक कोणा मेळना. सो आज ही सगळी प्रॉब्लम आमी ब्लफ करपा जाय म्हूण आतां आमी येता आसतना कितले आमकां हडल्स मेळ्ळे ते सगळे आमचे दोळे मुखार दिसती पडटाय. ते डे टू डे आमी उलोयना जावपाक आमकां फोकस काडटाय आनी असले बिलांचे घालताय. सो आमगे फोकस सगळ्यांगे बिलांचे गेलो. डे टू डे हेंगे राजकारण जे आहा तें अशें करून चलता. सो आय थिंक दिस इज द गव्हर्नर गिव द एश्युरन्स. No, Governor's assurance was he is going to hand over. No, he's got experience of the Kumdads. He has seen the Kumdad villages. He has seen the laws of the Kumdad. He understands. So he will hand over this to the next governor. When the next governor comes, we will also come and meet him. Much time lagtalo taka hand over korun dalmudri and plus assembly commission.